भंडारी समाजाचे नेते जी दारोलकर हांच्या बद्दल विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हाणें केल्ले विधान आमी खोपोवन घेवचे नात। फुडल्या 7 दिसां भितर युरिया आलेमांव हाणें माफी मागची अशी मागणी गोमंतक भंडारी समाज युवा समितीन केल्या। काल ओपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव हाणें आमचो भंडारी समाजाचो एक आमदार आसा जी दारोलकर हेका डायरेक्ट वायट वर्ड संबोधीत केलो। आज तो म्हाका हांगा संबोधीत करपाक सुद्दां वायट दिसता, पूण अशें जावचें न्ही ह्या उद्देशान आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या। आमी अशें म्हणना की फाल्यां तो एमजीचो आसना, फाल्यां तो बीजेपीचो आसना, फाल्यां काँग्रेसचो आसना किंवा फाल्यां आरजी पक्षाचो आसना, पूण खंयच्याच पक्षाच्या लिडरांनी दुसऱ्या पक्षाच्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाच्या जे लिडर आसा तांकां वायट शब्द उच्चारचे न्ही ह्या उद्देशान आमी आज पत्रकार परिशद आपयल्ले आसा। इंसिडंट जालो लिडर ऑपोजिशन युरिया आलेमांव आनी उलयतलो बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो आमचे लिडर जे मानेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जी दारोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो। हो शब्द तेणी म्हणलो आपूण उच्चारपाकूच शकना, पूण म्हाका तो उच्चारपाक पडटा कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार ते लोकांक कळना तेणें कितें उलयल्लें आहा तें। पण लापीट हो शब्द आमी दिवसभरान जेन्ना संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा जो कांय उपयोगान ना म्हणजे जाचो व्हॅल्यू ना, जो न्यूसन्स व्हॅल्यू ताका आमी लापीट असो संबोधीत करता। हांव सांगपाक सोदतां जी दारोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी तो सामान्य व्यक्ती न्हू, तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा। एक बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर व्हरून नावाजलेलो आसा आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशें मानून घेवपाना। आयज म्हाका एक सांगून दिसता की जी तेणें ती उतरां वापरल्या ती उतरां भंडारी समाजाक मारक थरलेली आसा आनी तेणें खंय तरी तें मार्ग घेवपा जाय जावं आपली चूक म्हणून मान्य करून घेवपा जाय।